कार्यक्रम गोय उर्जा विकास मंडळ म्हळ्यार गेडा नवी आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय गोय सरकार हांच्या आम्ही आमकां फुकट मेळटा आमकां वालोर पडना एवरी डे देर इज सनलाइट स्पेशली इन आवर ब्युटिफुल गोवा today Norway there is no sun in Norway another country but we are lucky in our country there is sunrise there is also sunset afterwards हे आम्ही कशे यूज करपाचे हे उपयोगी कितले आसा पैशांची कशी बचत जाता हे स्कीमी प्रमाणे हांव समजता लोकांमेरेन आमचे पंचायती आमचे म्युनिसिपालिटी जे लोक अधिकारी आसा जावं ते कॉर्पोरेटर आसा जावं ते आमचे पंच आसा सरपंच आसा हे लोकांमेरेन तेणी हे पावोवपाक जाय तेन्नाच हे खरे संदेश लोकांमेरेन वयतलो डिपार्टमेंटाक आनीकूय सांगपाक सोदता यू हॅव टू हॅव अ हँड्स ऑन अप्रोच तुम्ही स्वतःचे टार्गेट दवरपाक जाय उमके विलेजीक उमके लोकांक आमी दितले हो आमचो बजेट जावन आसा नाजाल्यार बाकी स्कीमी अशें फ्लोटींग उरतले थोडे जाण फायदो घेतले आनी लोकांमेरेन ते पावना जे तरेन पावोवपाक जाय बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल स्कीम इफ यू आर रियली गोइंग टू वर्क ऑन देट दॅट्स वाय तुम्ही स्वतःचे लोकांमेरेन वयचे पडटले इवन दो सरकार तुझे दारी आमी म्हणटा एक भाशेन सरकार तुझे दारी आनी रिन्युएबल एनर्जी तुझे दारी म्हणजे सूर्याची एनर्जी तुम्ही यूज करता हे दिसून येतले हे खऱ्यांनी आमी लोकांमेरेन व्हरपाक जाय बोथ ऑफिसर्स एंड द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेन्नाच ताका महत्व येतलो आज आमकां एक म्हायती आसपाक जाय आमी आतांच आमी जेन्ना माननीय प्रधानमंत्रीचे भाशण सुद्दां आयकले कशे आमी आज याद करता इवन आफ्टर 150 years आमकडे ते झुजपाचो जो स्पिरीट आसा एक भारतीय म्हणून तेन्नासून आज तो कमी जावंक ना आज सगळे आमचे भुरगे आहा तांकां मोस्ट ऑफ देम बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडन्स लोकांनी कितें त्याग केले लोकांनी आपले जीवन तितून दान केले मेले सॅक्रिफायस केले तर तांकां एक खबर आसना सो असले कार्यक्रम करता तेन्ना तांकां एक म्हायती मेळटा म्हणजे वंदे मातरमसून कितें कितें मेसेज येता ती आनी तेन्ना हेय खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम होय खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम हांगा जालो आनी तेजोय संदेश तेणी सगळी कडेन पावोवपाक जाय हांगा फक्त कोण येयला तेच न्हू बाकीच्यांनी हो संदेश पावोवपाक जाय हांव समजता ते पावयतले म्हणून गेडा हिंगा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे उलयतना म्हाका याद जाता सुदिना सांगतालो तेन्ना हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो गेडा हांवें फॉर्म केली तेन्ना टू यूज नॅचरल एनर्जी हेंचे साडीचे चोयल्यार मेळटले इवन एट दॅट टायम इन 1997 आय थिंक बिफोर 1997 if I'm not mistaken. So गेडा एजन्सी तेन्ना फॉर्म केली आज सेंटरासून हे प्रोग्राम तुमकां येता सेंटरासून फंड्स येता आनी सबसिडी जी मेळटली with the combination of both state government subsidy as well as central subsidy as I understand. So with this you will get more subsidy. हे लोकांक खऱ्यांनी तुम्ही हे करून दिवपाक जाय हांव माझे पंचायतीचे हांगा व्हिडिओ आपले इमेल आसा तेजे तर्फे आनी हांव माझे पंचायतीकूय सांगतलो टू इश्यू डायरेक्टली ऑल पंचायत should start using solar power and ताका जाय जाल्यार आमी स्किमी करून दितले because this will also help to save energy, to save their bills and save their expenditure. At the same time, you are using a natural resource. And I would request even municipal areas to do that. Simple thing, street lighting. Light कडे आम्ही पळयता आज क्रायम वाडलेले आसा कितें वाडटा काळोख आसा काळखान जाता उजवाडाक केन्ना क्रायम जायना खंय मातशें काळोख मेळटा एडवांटेज घेयली कितें कितें जायत आसा गोंयांत ते केन्ना घडना जाल्यार ते घडपाक लागलेले आसा बट इफ देर इज सोलर पॉवर नॅचरली एट नायट इट विल लीट अप उजवाडान काय क्रायमी आमची कमी जातली हांव समजता आनी अपेक्षा दवरता की विलेजींनी वॉर्डांनी भितरल्या गांवांनी ही स्कीम बरे भाशेन सगळे कडेन व्हरपाक आमी सगळे जाण प्रयत्न करया आनी तेन्नाच एका खरें अर्थ येतलो हे कार्यक्रमाचो आज मुद्दम म्हाका हे कार्यक्रमाक आपयलो म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा कन्सर्न डिपार्टमेंट एज अ मिनिस्टर आनी तुमकां सगळ्यांक आनी समजता की तुमी खऱ्यांनी हो संदेश बेश्टोच तोंडांनी उलोवप न्हू पूण तुमचे घरांनी घाला सोलर पावर
डिस्ट्रीब्युशन लाईक प्रकाश गाव किंवा आसतले त्याच्या जीवनाला त्यांनी म्हाका हे केलें घाले म्हणून कशें करून घालून दिले. आज ते म्हणटा आमी पॉवर बील फारीक करना वयल्यान आमकां पयशे येता पॉवर डिपार्टमेंटाक युजींग गिविंग देम एन एक्सेस पॉवर टू द ग्रीड. अशें जावपाक जायना. सो ऑल इन्स्टिट्यूशन्स इफ दे डू दिस, इमॅजिन हाऊ मच एनर्जी विल बी सेविंग. आणि रिसंट डेव्हलपमेंट्स एंड जिओ पॉलिटिकल हॅपनिंग जे तुमकां खबर आसा, ट्रम्पिझम ट्रम्पान कशें सगळे ही डिस्टर्बेड द होल सिस्टम. पूण आमी इतले डिस्टर्ब जावपाक ना. आमी कशेंय डिस्टर्ब जावपाक ना. कित्याक जसे आमचे माननीय प्रधानमंत्री म्हणतात आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशियंट इंडिया, स्ट्रॉंग रेसिलियंट इंडिया, ते आमी आसा. गोंयांनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सेल्फ करून गोंय म्हणटात. सेल्फ रिलायन्स, वी शूड डिपेंड ऑन इच अदर. हे केन्ना जातले अशें स्किमी म्हाका वयल्यान पावले जाल्यार आनी डेफिनेटली आमी पावया. हांगा बसला ते आहा तितलेच लोकांनी पयले तुमी प्रयत्न करा. तुमच्या घरात तुम्ही खंयची स्कीम करतले. वेदर इट इज गोइंग टू बी पीएम सूर्यागर, डेफिनेटली फॉर अ हाऊस. इल्लेशे लोक अग्रिकल्चर करता जाल्यार अंडर पीएम कुसुम योजना म्हाका दिसता तुमी तुमचो पंप जो चलता आनी इलेक्ट्रिसिटी अग्रिकल्चराक लागून चलता ताकाय तुमकां लायट मेळटली, पॉवर मेळटलो. आनी हे तुमी केल्यार म्हाका दिसता सगळ्यान ऑलराउंड चेंज येतली आनी बदल येतलो. आज आमी पळयता, आज आमी प्रोग्रेसिव्ह नेशन आनी व्हेरी स्ट्रॉंग नेशन त्या दृश्टीन जेन्ना आमी म्हणटात आमी सुपर पॉवर जातले आनी ऑलरेडी त्या मार्गार आसा सुपर पॉवर जावपाचे. जेन्ना आमी मार्गार आहा सुपर पॉवर जावपाचे, सगळे आमी ह्या स्किमांचे फायदो घेवन आमी मुखार या. गोंय आमचे जे आमी म्हणटात सोबीत आनी सुंदर गोंय कशें आमी सोबीत करचें आनी ग्रीनरी हाडची, कशें आमी नॅचरल पॉवर यूज करून आनीकूय कितें थोडेपण हाडचें हें सगळें आमी करतले म्हणून ही अपेक्षा धरून सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्या काळजांतान चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं जो हांगा प्रोग्राम आयोजीत केल्लो तो आमचो 150 इयर्स जे वंदे मातरम गितार जे जाल्या तेच्या लागून हो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या कल्पना प्रमाणे अख्खे देशभर जाल्लो आसा, तसो तो आमच्या मुरगांवांत जाल्लो आसा. आनी हो प्रोग्राम आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन गुदिनो हे दोग उपस्थित आसलेले. आनी आयज जे एक फ्युचर जे आमी म्हणटात, ही फ्युचर म्हणटा ती आमची सोलर एनर्जी. आनी सोलर एनर्जी जर युटिलायज करतलो कांय न्यू प्रोजेक्टाक जाल्यार आमकां खंय तरी इनिशिएटीव घेवचो पडटलो. आनी तेच्या लागून हांवें इनिशिएटीव घेवन जे आमचे फिशरमॅन आसा रायट फ्रॉम बायणा टू देस्तेरो, हे फिशरमॅनाक लागून जे स्ट्रीट लायटी जी आसा ती सोलर स्ट्रीट लायटी घालपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी तेच्या लागून ऑलमोस्ट आमचो प्रोजेक्ट अराउंड 300 स्ट्रीट लायट, सोलर स्ट्रीट लायट ते आमचे क्लियर करून घेतलेले आसा. ते टेंडराक आसा ते टायम आतां ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलेलें आसा तो टेंडर जावपाचो आसा बेगीनचे बेगीन. सो विदीन अ पिरियड ऑफ अदर 1 मंथा भितर म्हाका दिसता थंयसर तूं बायणा बिचाचेर म्हणल्यार ते फिशरमॅनाच्या एरियेन येयलो जाल्यार फूल तुका सोलर लायट्स दिसतली जी आमी घालपाचो आमचो तयारी केल्ली आसा. सर, लिडींग बाय एक्झाम्पल तुम्ही सोलर एनर्जी एक नवो प्रोजेक्ट आणि नीज गोंयकार एक लोअर सेक्शन फिशरमॅन तुम्ही कनेक्ट केल्ले आसा. वॉट इज युअर अपील टू अदर सेक्शन फार्मर आनी तेंकां कसो यूज करूंक मेळटा? आयज जे सोलर एनर्जी आसा पळय हो फ्युचर असो आमी म्हणटा. आयज इवन आमकां सगळ्यांक, इवन म्हाका सुद्दां तशें तुमकां सगळ्यांक आपल्या आपल्या स्वताच्या घराचेर सुद्दां म्हाका दिसता हे सोलर पॅनल घालपाची गरज आसा. आनी तेच्या लागून गव्हर्मेंट 70% सबसिडी दिता. सो हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाचो. आनी हेजे जे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे ताका कसलोच पोल्युशन ना, कांयच ना, इट इज ऑन द सनलायट. सो हांव फक्त अपील करूंक शकता सगळ्या लोकांक कितें बाबा हेजो सोलर पॅनल लोकांनी घालचे आपल्या आपल्या घरांनी. हेजो तेजे भितर तुका इलेक्ट्रिसिटी बील आसा पळय ते ऑलमोस्ट तुजी झिरो जातलें. सो हेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाचो. तशेंच आमच्या फार्मर्सांक लागून गव्हर्मेंटान ग्रिडाच्या अंडर खुबशी स्किमी काडिल्ली आसा. जे पंप्स तांकां जाय, जे डिझलाचेर पंप चलताले पेट्रोलाचेर, ते तांकां सोलराचेर पंप तांकां दिवपाक दितले. आनी ते बीन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां फक्त एप्लाय करपाची गरज आसा. सो त्याच प्रमाणे जे शेतां जी आसा फार्मराची जी अनयूज आसा थंयसर सुद्दां तांकां हे सोलर पॅनल घालून जे थंयसर इलेक्ट्रिसिटी करतले पळय तयार ती गव्हर्मेंट घेवपाक रेडी आसा एट द रेट ऑफ
3.76 पैसे. सो असो हांकां एडिशनली बिजनस करपाक मेळटा. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मॅक्सिमम लोकांनी हे न्यू सोलर दिसता आज आम्ही सगळ्याच एक ऑल्टरनेटिव्ह एनर्जी आम्ही सदांच सोदतात आणि ती ऑल्टरनेटिव्ह एनर्जी रिन्युएबल एनर्जीज आसा ताचे खातीर जे नॅचरल सोर्स आमकां म्हणजे सुर्या कडल्यान मेळटा ती लायट आमकां मेळून सपोज ती एनर्जी आमकां मेळूंक शकता जाल्यार खूब बरें. आज अवेरनेस कॅम्प आशिल्लो आनी हो कॅम्पा खातीर हांवें असेंब्लीनूय मागणी केल्ली. तो आज कॅम्प हांगा जाता आनी इतलेंच सांगून दिसता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या नेतृत्वा खाली म्हणजे 500 गिगावॉट पॉवर हे लक्ष दवरून म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीचे लक्ष दवरून आम्ही सगळे पुढे गेल्ले आसा. आणि आज पीएम सूर्य योजना आणि पीएम कुसुम योजना ह्यो 2 योजना आज लॉन्च जाल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता की आज सगळ्यांकूच आमकां ह्या रिन्युएबल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय, ही नॅचरल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय. आमकां सपोज पर्यावरण राखपाक जाय जाल्यार प्रत्येक जाणान जी जबाबदारी आसा ती आपलोय वांटो घालपाक जाय. आज हांव सगळ्या सोसायटी कडेन सगळ्या घरांकडे हांव ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी सगळ्यांनी ह्या एनर्जी कडेन शिफ्ट जावया. हातून भितर तुमचे सेव्हिंग तर भरपूर जाताच पण थोड्यो अश्योय स्किम्स आसा की तुमचे एक्सेस जो आसा ते तुमी विकूंक शकतात. सो ही एक बरी येवजण आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. आज गोवा गव्हर्नमेंटाचे मंत्री आणि आज ताजे हे केल्ले आसा आनी बरें दिसता. आज आमी सगळे मेळून पर्यावरण राखया, ही जी रिन्युएबल एनर्जी आसा ताचो फायदो मॅक्झिमम घेवया आणि आमी आमचो वांटो आमच्या देशाच्या प्रगतीन दिवया अशें म्हाका दिसता. आमी ग्रीन एनर्जी तयार करतात आणि ह्या खातीर धन्यवाद धाजी साहेबांना प्रश्न काढलो की अवेअरनेस प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड ऑल ओव्हर गोवा. आणि अवेअरनेस प्रोग्राम जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सरपंच बिरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य त्यानंतर काउन्सिलर अग्रिकल्चर असे लोक तातूंत इन्वॉल्व जाले, फिशरमॅन स्पेशली, कारण हांच्या माध्यमांतल्यान ते लोकां पर्यंत पावंक जाय. आनी म्हाका खूब वायट दिसता कारण खुबशे पंच ना खुबशे काउन्सिलर ना आसपाक जाय, गरज आसता. सुधीर येवळकार किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा माऊली मुनिंदो किंवा आमदार हे सगळे कडेन घराघरा पावंक शकना. घराघरांत जर पावले आज कितली भुरगीं आसात तांचे प्रत्येक घरांत जर हे पावले जाल्यार तो अवेअरनेस कॅम्प तुमच्या घरापर्यंत पावपा खातीर हे सगळे लोक आनी बरोबर टिचर आनी इतर म्हणटकीर जाय नाजाल्यार हे जावंक शकना. कारण एम माननीय पंतप्रधानान जे 2030 केलां ते 500 गिगावॅट. ऑफकोर्स वी हॅव ऑलरेडी कंप्लीटेड 300 गिगावॅट आणि 200 गिगावॅट आमकां येता 3 वर्सां भितर करपाक जाय, 4 वर्सां. आणि टार्गेट इज टोटल टार्गेट बाय 2047 इज 1700 गिगावॅट. आणि जर हे सगळे आमचे सक्सेसफुल झाले असतात जाल्यार सबंद भारतांत जी थर्मल पॉवर आसा म्हणजे कोळशे पासून जी पॉवर आमी तयार करता जी आमी आतां वापरता, आमकां सगळी जी वापरता तितली मॅक्झिमम इज कोळशे पासून. आणि हे जर बंद जातलें जाल्यार प्रत्येकान आपल्या घरापुरते मर्यादित रावचे नये, प्रत्येकान ताजे प्रशिक्षण घेवचें. इतलेंच त्याचबरोबर अवेअरनेस कॅम्प्स घेवन गांवांत सरपंचांनी घेवचे, पंचायती घेवचे, टिचरांनी घेवचे, कारण ताची गरज. आणि ते करपा खातीर आमचो डिपार्टमेंट आसा. तुम्ही जर आमच्या डिपार्टमेंटाक पळयलें आमचो एक कॅम्प आसा, आमचे एक मनीस धाड आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान तुमचो मनीस येता, आमचो मनीस येता, तुमकां सगळें एक्सप्लेन करतलो आनी तुमकां सांगतलो कितें फायदो कितें. एक घराक आमी 3 KVA जर तुम्ही घालतले रूफटॉप सोलर योजना हे घर आसा बांदलें जी साधारण दर 80 स्क्वेअर मीटर 2 बेडरूमांचे जाल्यार ताजेर आमी सोलर कितले घातलो 3 KVA तुमकां गव्हर्नमेंट 78,000 रुपया दिता. आणि तुमकां खर्च कितलो जाता साधारण 1,60,000 रुपया. 1,60,000 तुम्ही हे सगळे जाता. आणि तुमची रिकवरी ही जी आसा उरिल्ले पैशाची ती बरोबर 3.5 वर्सांनी जाता. कागाळी पळया, हिशोब करा, सुद्धा पळया, म्हणजे तुमकां 3.5 वर्सांनी तुम्ही जो रूफटॉप सोलर जाता ते सगळे फ्री जाता.
डे वन पयली म्हणजे तुमचे वीज देवळ आणि तुम्ही जे लोन घालता किंवा आपले पैसे भितर घालता ते पैसे जर वाशीत जातले जाल्यार तितले हेतून जावंक शकता. आज हांगा मुद्दाम हांगा काय मोठे मोठे जागे ना पूण नक्की हांगा हावसिंग कॉलनी खूप आसा. म्हाका आनी म्हणजे म्हाजे प्रमाणे आमच्या वास्को एरियेत हावसिंग कॉलनीत सुद्धा आमची स्कीम आसा. फक्त हावसिंग कॉलनीची सोसायटी जी आसा ताणी फुडें सरपाक जाय आणि त्या खातीर म्युन्सिपालिटीचे अध्यक्ष आज हांगा आसा. कारण हे सगळे जर करतलो तांकां कन्विन्स करतलो जाल्यार कावन्सील आनी म्युन्सिपालिटीचे अध्यक्ष व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्या खातीर अवेरनेस करता आसतना ह्यो गोष्टी म्हत्वाच्यो. आज कुसुम ए आसा, कुसुम बी आसा आनी कुसुम सी आसा. कुसुम सी ही गव्हर्नमेंटाची स्कीम. कुसुम बी म्हणजे तुमचे जर अग्रिकल्चर आसा, तुम्ही जरी वास्को रावले वास्को काय व्हडलेशें अग्रिकल्चर आसतना पूण वास्को राविल्ले मनशाचे गांवांत जर घर आसा जाल्यार तांचे अग्रिकल्चर आसूंक शकता. कारण पेडणेचे लोक खूब आसा म्हणजे म्हायती प्रमाणे. आणि तांचे जर गांवांत ते आसा जाल्यार नक्कीच कुसुम बी तुमकां भायर येयचेर आसा. कुसुम बी is the scheme where government will provide you the water pumps at free cost. म्हणजे 2 हॉर्स पॉवर त्या 8 हॉर्स पॉवर पर्यंत तुमकां गव्हर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां पंप दितले जो तुम्ही घरा कडेन वापरता. तुमकां ताचेर चार्जीस ना आणि जे बील तुमचे म्हयन्याक 1200 रुपया येता किंवा 1100 रुपया येता ते तुमकां मायनस जातले. म्हणजे तातूंतल्यान शेतकऱ्याक फायदो. दुसरो फायदो असो आसा शेतकऱ्याक की कुसुम ए समजा तुम्ही एक शेत रोयता किंवा तुमचे कडेन म्हागायती आसा आणि थोड्या भागात तुमचे कडेन कांयच ना जाल्यार तुम्ही थंय सोलर पॅनल घालून सोलर फार्म तयार करू शकता. ज्या कडेन गोवा गव्हर्नमेंट मिनिमम रेट तुमकां दितले 3 रुपया हेक्टर पैसे आणि तातूंतल्यान 5 वर्सांत तुमची सगळी रिकवरी जाता आणि जे पयशे जे तुमकां येता ते मागीर प्रॉफिटेबल आसता. लक्षात म्हणजे तो जो शेतकऱ्यांचो धंदो आसा आज तो परवडना. कारण कोणूच आज रायस फील्ड जे आसा ते ऑलमोस्ट बंद जायत आसा. कित्याक बंद आसा कारण तांकां ती परवडना. आनी तुमी जर कुठ्ठाळे जायत वचत जाल्यार कितलीशीच आमची शेतां पाडात आसा. आमी पयलीं वयल्यो कुणग्यो ज्यो आसताल्यो डोंगराचे करून तातूंत शेत म्हणजे आमी वेळान गेल्या नंतर आमकां दिसता तेन्ना चडश्यो अश्यो कुणग्यो आशिल्ल्यो की त्या कडेन पावसांत आमी शेत रोयतात. पूण आज ते आमकां दिसना. पूण त्या जाग्यार तुमी हें चालू करूंक शकता. म्हणजे अश्यो खुबश्यो गजाली आसा ज्यो कुसुम ए केला. आणि त्या खातीर आज तुमकां हांव लेक्चरूय येतले. आमचे जे इंजिनियर आसा किंवा आमचे जे इतर सरकारी अधिकारी आसा ते तुमकां लेक्चरूय दितले आनी तुमी तातूंत इंटरेक्शन करपाक जाय. तुमी हांगा बसपाचें ना. तुमकां दिसता की हें आपल्याक आतां करपाक जाय जाल्यार ताका क्वेश्चन विचारपाक जाय. अवेरनेस हो कसो आसता. उलयलो जाल्यार ताका उगी एक शब्द घालून आपूण उगी रावलो ताका अवेरनेस म्हणना. अवेरनेस म्हणजे कितें तुमी प्रश्न विचारप जाल्यार आन्सर दिवपाक जाय. त्याचा खरो विषय प्रत्येक मनशाक कळटा आणि त्या खातीर तो प्रयत्न करचो अशें तुमचे कडेन म्हाका म्हाजे म्हायती प्रमाणे वास्कोन आमी प्रोजेक्ट घेतला. जो वास्कोन आमी फायर स्टेशन घेतला, पोलीस स्टेशन घेतला, तिलक मैदान घेतला, गोवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर घेतला, गव्हर्नमेंट हायस्कूल नीववाडा, ITI वास्को कोर्ट बिल्डिंग आणि पोलीस फायर हे सगळे 30 मेगावॅटाचे हातून म्हज्या म्हायती प्रमाणे कमीत कमी 2 मेगावॅट हे गव्हर्नमेंट बिल्डिंगाचेर तयार जाता. आणि दिस इज वेस्को मॉडेल. अपार्ट फ्रॉम दीस तुमचे जर कितें फीश मार्केट आसा जशें आमी पणजे जो बाजार आसा मेन बाजार तो पणजे बाजार जो आसा मेन मार्केट ताका आमी अंडर वेस्को मॉडेल 600 kVA हो ऑलरेडी प्रोजेक्ट तेंच्यान केला वेस्को मॉडेलान आणि तोही येत्या म्हयन्यात चालू जातलो. आमचे एम इज टू
complete 150 by 2027. I don't know whether it is possible or not. आमचे इंजिनियर आम्ही काम करतात आणि नक्कीच हे टार्गेट आम्ही पुढे वरतले कंप्लीट करतले कारण गोंय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.